नमः। दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता स्मर्या गुरुपरंपरा। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परिज्ञानाश्रम श्रीगुरुशङ्कर परिज्ञानाश्रम शङ्कर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पाण्डुरङ्ग आनन्द परिज्ञान गुरु सद्योजात शङ्कर सद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनन्दन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु रूपे मला वाटते अंतरी त्वावसावे तुझ्या दास बोधासी त्वा बोधवावे अपत्या परी पाववी प्रेमग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा महाराजया सद्गुरु रामदासा। ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। तुम्ही श्रोते जगदीश मूर्ती तेथे माझी वित्पत्ती किती बुद्धिहीन अल्पमती सलगी करिते। जय जय रघुवीर समर्थ। सर्वांगले श्रोत्यांगल्या भितर आशिल्या मनांत आशिल्या जगद्गुरुक जगदीश्वराक जगदीश मूर्तीक हांव अभिवादन करता आणि आयच्या कार्यक्रमाक आम्ही सुरू करू। आज 191वा श्लोक म्हणता देहे बुद्धीचा निश्चयो जाढळेना तया ज्ञान कल्पांत काळी कळेना परब्रह्म ते मीपणे आकळेना मनी शून्य अज्ञान हे मावळेना। जय जय रघुवीर समर्थ। मंडळी आमक हे साध्य जायना निर्विकल्पाची कल्पन करता हांव निर्विकल्पांतूच बसलो हे सगळं कल्ल्या तया निर्विकल्पासी कल्पित जावे जे कल्पनाच करच्या जाय देवी मूर्ती दिसतात जाल्यार तिगल ते सौंदर्य तिगल ताचे आमकां वाणीन वर्णन करूंक जायना मनान ताचे कल्पन सुद्दां करूंक जायना बुद्धीत ताचे आकलन जायना। आम्ही सगळे स्तोत्र म्हणतात हे म्हणतात जाल्यार एक नमुन्याचे यंत्रवत मस्तकन म्हणतात एक आमगेर काम जावंका एक पठण आमगेर काम असं म्हण खातीर आमी म्हणटात जाल्यार तांकां इतलें भाव आमकां
मगर ध्येयच वयर आसता. आमगे तांणी सांगलें हें कल्ल मीत आमकां जायना, हें ध्येय कल्लें मेळ्ळें. आमगे ध्येय कल्लें आसा सद्या हे विचार करत. तर तेच सांगता की देहे बुद्धीचा निश्चय ज्या ढळेना. प्रत्येक जण मंडळी आनंदा खातीर सुखा खातीर सगळे करत असता, धडपड करत असता. कल्या म्हळ्यार आमगे तें मूळ स्वरूपच आनंद मूळ स्वरूपच. जशी उज्जसने इदम सूर्याय इदम नमः अशें म्हणटात. तशी खंयचेय एक अग्नी जळयलो तो उंचच वता. कित्याक म्हळ्यार ताचें उगम स्थान सूर्यच तेमी तो उंच वता. तशी आमकां जे हें करचेस आमकां देहे बुद्धीन शिरकून उपयोग ना. आमकां ते परम तत्वांत एक जावंचे असल्यार आमी त्या प्रमाणे सुदारता न्हय. सद्या आमकां ध्येय काय देह बुद्धी म्हळ्यार कसलें सगळं शेकडा 80% लोक आनंदा खातीर धडपडता असतात. फक्त आनंद म्हळ्यार कसलें, सुख म्हळ्यार कसलें, परम सुख म्हळ्यार कसलें हाची आमकां कल्पना आमगेले चुकीची आसत. म्हळ्यार आमी ज्या कल्पना केलेले आसत त्या चुकीचे आसत. कसलें म्हळ्यार त्या देहबुद्धींतान जाल्ले आसत. देहबुद्धींतान जाल्लेले आसत म्हळ्यार कसलें की हांव एक देह म्हणून जन्म आयल्या, म्हाका एक स्वतंत्र एंटिटी मेळ्ळ्या, हांव झुकवळ्ळ्या. जाल्यार एका चेडणाक सांज उपजनपणे कोणी समजा पोसू घेतले तर ते खंयचे आवय बापूस आसा विसर वता. आनी ती इतके प्रेमान पळयता की नवीन घरची की त्या चेडणा दिसता की हेंच म्हाका इच्छा वचपाक. आत्ता ते हे आयल्या की व्हड जायना पण सांगता की कंपल्सरी कायद्याने की तू एडॉप्टेड चाइल्ड असं. जाल्यार आमच्यातल्यांक आमगे सद्गुरूंनी आमगेले आनी संतांनी सांगून सुद्दां यू आर एडॉप्टेड चाइल्ड. हे देहे बुद्धी म्हळ्यार हे तुगेले आवय बापूस हे देहान हे तुगेले आवय बापूस. बाकी तुगेले आवय बापूस विंगड आसत की तुगेले देह विंगड, तुगेले कुळार विंगड आसत. थंय पावचेस तुका म्हण अशें सांगतात. बरोबर. हांगा आतां सांगलें तो देह बुद्धी निश्चय म्हळ्यार कसलें हांव म्हळ्यार फक्त देह. हांव जन्म आयल्या मगल आवय बापूस कमुक मगल नांव मिसेस सो अँड सो मगल हो बाप म्हणून हें मगल आडनांव उपनाम तशीची आवसून नांव केलें पासपोर्टाचेर सगळें बरोवंक लागता. ते सगळे आमी ती नांव बरयतात. हांव पळयल्या आमगेल्याक एक संत आसली साईबाबा आमगेले भक्त आसली. ती सगळं संवसारी तिरबा म्हणून सुद्दां आमगेल्या बँकांत आशिल्लो. तर तिका साईबाबांनी आत्मदर्शन करयलें म्हळ्यार तांचें प्रत्यक्ष तिका आत्मज्ञान जालें. आनी कड्डेरी कल्ले तिका विचारल्यार कल्ल्याची कल्ले दिसना, कोण्णे गेले तर ती कले दिसना. मात्र न्हय एक दिवस तिका दिसलें चल यो म्हूण सांगलें साईबाबान. रात उठून 12 घंट्यार तिका की वचुली एक रिक्षा पळयली आणि चला म्हण. तर रिक्षावाल्याच कुठे जायचंय बाई ही कले सांगनाच. सगळेकडे रिक्षावाल्यान ती खंय वच्चेस ताका दिसलें कले अल्झायमर जावं जालेलें ती कल्ल्या. ती खंय पोलीस स्टेशनार बसली शेवटी ताणें. तिका विचारलें मॅडम आपलं नाव काय. आत्मा. मॅडम तुम्ही इथे कुठे राहता. माहित नाही. सगळीकडे असते मी म्हणाली. ही सगळीकडे असते अशी. आणि ती चित्ती सुद्धा भय दिसनी की रात्री वेळा बाबा कोणाला परमिशन घेणी कल्ले ना अशीच बाग येलं ताण घेतले आणि आयली. कल करचें कड्डेरी पोलिसांची बॅग आणि बॅग सुद्धा अशी की चेक करना पडे. तांकां खंयची एक फोन नंबर मेळ्ळो आणि त्या फोन नंबर घेना पडे. तांकां फोन करना पडे. ती तिका बुरायली त्या पोलीस स्टेशनार. 2 दिवस त्या छान तशी त्याच मुडान तशी जाल्यार कायम आमकां तशी राबूंक जायना. पण आमगे निदान ध्येय आसता. आमकां एक पण आत्मबुद्धी मेळ्ळी न्हय पण देह बुद्धीचो निश्चय आमकां ध्येय आपोआप गळून पडटा. आतां आमकां कळ्ळें जाल्यार ते कल्ल म्हणून तया निर्विकल्पासी कल्पीत जावे. अरे निर्विकल्प कल्पना तरी कशी करची. आमी इवन आमी देवी सुद्दां कल्पना करूं जायना. आमकां कसली तिका सौंदर्य ताची कोण स्तुती आमी कोण म्हणून आमी तिका स्तुती करू शकतात. त्या प्रचंड एक नमुन्यार सौंदर्य अशी त्या सौंदर्याने आमी वी गेट एंगल्ड म्हणटात न्ही तशी सबंद आमी कॅप्सूल घालपाक जाता. तसलें तें सौंदर्य जाल्यार
तरी आमकां ताजी कल्ले मेळना तर देह बुद्धी आमगे एक साधे उदाहरण हांव सांगता. आम्ही अगदी आम्ही हडंट माउंटेनियर्स आम्ही हांतूच राबतले परमतत्वाचे आम्ही एक भाग असत जाल्यार सध्या आमकां देह बुद्धी आशिल्ली ती आमकां मनांत येता चला जीव चौपाटीचेर फिरवच्या सांज जाली वच्चा वता ती थंय जीव चौपाटीर हो दृश्टांत म्हणून सांगतास की ध्येय कशें कशें आसता. जीव चौपाटीर व्हडलो समुद्र आसा ताजे पेलदिकान क्षितीज आसा आनी पेलदिकान आनी कसलें आसा जाल्यार पयलीं वतना एक रेती लागता सुकी रेती लागता ताजे नंतर वल्ली रेती लागता वल्ली रेती नंतर थोडे उदक थोडो थोडो लाट अशी येत असतात पाय मात्र धुंच्या आणि मुखार तो समुद्र प्रचंड समुद्र पसरला हडड्ड लाटा येतात जाल्यार किनाऱ्यार तितली येनात पण येतात तांगेर प्रत्येक वेळा ध्येय विंगड असता तांतूले थोडे जाण एक ग्रुप करून 10 जाण वतात वचुल्यार थोडे मानतारी कोणतारी कल म्हणटा ती आम्ही जिके हांगा बसतात तुमकां चपल हांगा दवरात आम्ही सांबाळ जाती तुम्ही मुखार वचत चपल दोन तीन मुखार वचले थोडी चेड बसतात नाही थोडे जाण ते म्हणतात आम्ही हांगची केच वल्ले रेतीन तशी वॉक घेतात अशी वॉक घेतली पण ताजे हॅम बांधता रेतीचे किल्ले बांधता आणि कल करता अशी तर थोडे जाण हात धरून त्या उदकांत सुचले ताजी गमत नाही लाट येता लाट वता तशी आमगेल प्रपंचांत सुख येता दुःख येता मात ते भुमेल वाट जाता जाल्यार ते गर फिरचे आसताय एक गमत आसता न्ही अशी सान्न चेड पळय घुमता ती आनी अशी करून राखतात तांकां माती घुवन किचकेन बरें दिसता तशी आमगेल्या त्या माती घुवच्यान सुद्दां बरें दिसतात पूण थंय राखतात तर तांतून एखाद मनुष्य आसता तो पोंच्या आयिल्लो आसता पोंच्या आणि तो जे सूर मारत न्ही तो भितर समुद्रांत खोल वता सगळं अरे थंय वता काय काळजी करू नाका आपण स्लीपर आसा वचून येता आणि तो खरेच आनंद घेता त्या समुद्राचा कसलो आनंद घेता म्हणजे तागल ध्येय केले त्या समुद्राचा आनंद घेता समुद्राचा आनंद समुद्रांत उडकी मारल्याशिवाय मेळना शिकतना थोडे घोट उदका पिवंका लागता नांका तोंडा उड्डा वता जाल्यार शिकल्यार एक नमुन्याचे त्या निळायेंतून आम्ही लीन जातात तर तागल ध्येय केले की समुद्रांत पोंच आनंद घेऊ आणि बाकीच्या ध्येय काही सुखे रेतीन बसले चप्पल सांभाळताची रेडवाल येता चणेवाल येता ताले पण घेतले बुट्ट खाल्लं हे खाल्लें चेड रावते आपण हाणें पिकनीक केली जालें हात पापुळे आयली हाका येवकाशें दिसत परत येवकाशें दिसना जाल्यार संवसार सुट्ट न्ही आमी शेवटी ताका आपण हाडटा तेणी तो येता ह्या पडे तागल निश्चय केलो की समुद्रात आनंद घेवचो तशें आमगेले भवसमुद्राक आमकां आनंद घेवका जाल्यार त्या मूळ मायेची आमी स्तुती करता त्या दृश्टीने तिगल सौंदर्य पळोवच्या भवसमुद्र म्हळ्यार काही ना तीच माय आसा ताजी मुळां थंय वचून मूळ स्वता वचून आमकां एक ध्येय आसता कल्लें आमकां मूळ मायेन ताका इंट्रस्ट ध्येय बुद्धीत इंट्रस्ट आमगेले कल्लें प्रलयाक मस्त आमी पयले हें केलें 4 प्रलय असतात पिंडाचे दोन्ही निद्रा आणि मृत्यू देहाचे तशी ब्रह्मांडाचे 2 असतात ब्रह्मदेवागल एक लास्ट टाइम पळयलें मी ब्रह्मदेवाल निद्रा आणि ब्रह्मांडाचे मृत्यू म्हळ्यार सगळं प्रलय जाता सगळं नाग परत ते सूर जाता हे सगळं जाता वता आम्ही खंय आसतात आम्ही केन्ना पावचे ते आमगेले स्वंत घर आम्ही केन्ना पावचे ध्रुवपद आम्ही केन्ना मेळोवचे आम्ही केन्ना ध्रुवावर स्थान जावचे ध्रुवान पाप ते एक 5 वर्सां चेडणाने कसल्याचे भंय नासतना कच्ची जोरारी ताका ध्येय इतकें आसलें की हांव अढळ पद मेळयतलो अढळ पद कोणे म्हाका थंयच्यान उट्ट म्हणचे ना तशी आनी उट्ट म्हणूंक जायना कोणाक तुमी उट्ट म्हणटा ती कोणाक विंगड एक मनुष्य वाटेर बसला ताका उट्ट म्हणू शकतात जो एकच जावन गेला तो विंगड दिसना ताका उट्ट कोण म्हणटले जाल्यार आमकां तांतू पावचे ते ध्येय आसता तो निश्चय जाल्यार आमकां ते मेळना कल्या म्हळ्यार आमगे देह बुद्धीचो निश्चय आसा आमकां सुखी चौपाटी बसचेचो भेळ खाता बसचेचो
थंय झगडे मारचे, थंय खेळचे, थंय आटापाट खेळचे, अनिकल खेळचे, कडे रिक्ष करचे, रिक्ष नाकी थंय समुद्रा रिक्ष करची येवची जीव चौपाटी वचलेली अशी. तर असल्याक खरो आनंद केन्नाय तया ज्ञान, ज्ञान म्हळ्यार आत्मज्ञान. आत्मज्ञान मेळोवंका ही बुद्धी सुद्धा जायना, कारण तांगेले ध्येय चित आहे. ते नुसते भेळ खावच्याक वतात, गिरगिटली घेऊन हें करच्या वतात आनी कलेना. तांकां कल्पांत काळी म्हळ्यार कल्लें की एक कल्प ब्रह्मदेवाला एक रात्री जाता, तांचे एक कल्पाच अंत जातले. कितले कल्पांत येईल सारखे आमकां आत्मज्ञान जायना. कोणाक जायना? कोणाक ध्येयाची देहबुद्धी असता. ही देहबुद्धी एक प्रचंड नीरच असता. निद्रा, हो निद्रा प्रलय. खरो निद्रा प्रलय न्हीद दोन उठतात नाही तो नाही. आमगे देहबुद्धी सरसरना जन्मोजन्मी चालू असता. तरी तो जोपर्यंत तांकां तें ध्येय डळना ताका आत्मज्ञान कल्पांत काळी कळेना. कल्पीत कळना तर परब्रह्म ते मीपणे आकळेल. तुगल मूळची चुकल्या, बेस चुकला, एसम्पशन चुकल्या. आता तू जर म्हणले ट्रायंगलाक 4 वर्टेक्सेस असतात ती म्हणाले एसम्पशन रॉंग असत. त्यावेळी ते कशी जातल ती फिगर कशी काढतल ती? ट्रायंगल काढ म्हणे विथ 4 वर्टायसेस जायना. तशी आमगे हे परब्रह्मांक आकलन जाऊन शक्य ना. आणि मनी शून्य अज्ञान हे मावळे. शून्यत्व एक नमुन्याचे अज्ञान. आणि त्या अज्ञानांत ignorance is bliss, love is blind. अरे व्हाय डू यू आय फॉल इन लव्ह म्हणतात. जाल्यार देवी आणि तू लव्ह वान पडल्यार यू रायज इन लव्ह. रायज इन लव्ह. आणि ती तुमकां कशी वर्तल कळची सुद्धा. फक्त तुम्ही ध्येय कल दवरका की म्हाका तूं जाय देवी, म्हाका आनी कसले नाका, म्हाका तुझी जाय. हे ध्येय जेन्ना आमी दवरतात न्ही त्या वेळा मात्र ते जाता. त्यावेळा मात्र ते जाता. हे जायना नाजाल्यार जायना. तरी हांगा तांणी सांगल्या की अशी जायना जावच्याक कल करका तरी विवेक प्रलय करका. आता विचार हे मेंदून थंग येता ती बरोबर. हेवय हेंची कल म्हणटा ती मायाची. विचार जडते जाल्यार त्या विचारांनी योग्य विचार कोण करू ताज्यानेच आमी देवीगल आराधन करका. योग्य विचार विवेक खंयचे सार असार पळोवन ते कशी करचे. विवेक प्रलय म्हळ्यार नेमके कल करचे. तरी स्वामी हे निर्वाण षटक म्हणून बरयल्या न्ही. तर एक एकच देहाच भाग घेवचो, मनाच भाग घेवचो अशी करून आमी तें ठरोवंका. हांगा निर्वाण षटकम म्हणत मनोबुद्ध्यहंकार चित्ताणि नाहम. आता स्थूल देहांत कलकल असता. मन बुद्धी अहंकार चित्त हे मनाचे मन चतुष्टय अंतःकरण चतुष्टय म्हणतात. तशी स्थूल देहांत कल असता. कान नाक पुरे भूमी हे कसले जे दृश्य दिसता ते हांव नाही. मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर् न तेजो न वायुः चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायुः. सूक्ष्म देहांत कसले असता? प्राण पंच प्राण असतात ती, पंचवायू असतात ती, सप्तधातू असतात ती, पंचकोश असतात ती. वाक पाणी पादव म्हळ्यार वाचा आणि हात पाय सगळे असतात ती. उपस्थ वायू असतात ती. ते सुद्धा हाव नाही. न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायू न वा सप्तधातुर न वा पंचकोश न वाक् पाणी पादौ न चोपस्थ पायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम. हे दासबोधान तू नंतर ही तत्व खंयची ते डिटेलान तेमचे समोर त्या वेळा पळोवया जाल्यार हे सुद्धा आपण नाही. हे कशी आमगेल विचारांनीची. हांव म्हळ्यार मगल हे
वायू चलतस तो हांवें न्हय. मग प्राण म्हळ्यार नुस्तें हांवें न्हय. मग आनी सप्त धातू आसा ती ते हांवें न्हय. मग पंचकोश आसा ती तेवय हांव न्हय. मग हात पाय मगल जे जे मगल म्हूण आसा तें हांव ना. तरी हांव कोण? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम. चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम. न मे द्वेष रागौ न मे लोभ मोहौ. मदो नैव मे नैव मात्सर्य भाव. आता आमी मनुष्य आसत, देह धारण करून आयल्यात. त्यावेळी आमकां मन आसत. मन आसलें की मनान तूं विचार जशी येता ती थोडे विचारांनी भावना निर्माण जातात. विचारांनीच भावना येता ती. आणि थोडे कले प्रसंग पळयले की भावनेमीत ताजेर विचार येतात. एकूण कल्लें कलकल नमण्याचे विचार. द्वेष रागौ न मे द्वेष रागौ न मे लोभ मोह. मदो नैव मे नैव मात्सर्य भाव. न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः. चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम. चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम. कडेरी हे द्वैत द्वैत द्वय जोडगोळी द्वैताची कंची पुण्य पाप सुख दुःख मंत्र तीर्थ वेद यज्ञ. न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुःखम. न मंत्रो न तीर्थो न वेदा न यज्ञाः. अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता. जेवचेशील भोजन हांव न्हय. भोज्यम म्हळ्यार ताजें मगल कसलें तें मेळटा तें हांव न्हय. भोक्त हांव न्हय. जे हाका म्हळ्यार ताजें सूख मेळयता तो हांव न्हय. जेवून म्हाका कल मेळटा की तो हांव न्हय. तरी हांव कोण? चिदानंद रूप शिवोम शिवोहम. कडे मृत्यू न मृत्यू न शंका न मे जाती भेद. मग जाती खंयची? म्हाका जातीची ना. कल्ल्या म्हळ्यार शंकराचार्य सांगता ती की हांव अद्वैत अद्वैतांत एक जालेलो आसा. म्हाका कसली जाती? एकची जाती करच्याक भेद लागता. दोन जाती असल्या मात जातीच भेद असता. एकची एक गावात सगळे गोरेची एक सुद्धा काळ ना. तर कल भेद करतली. एखाद काळ येईल बा तर त्या काळ्याक मस्त भाव येता. हांगाम काळी अयो काळी म्हणून म्हणतात जाल्यार गोऱ्यांगल गावात काळ्याक मस्त भाव असता. गुमटीच ते एक ब्युटी म्हणटात तशी. न मृत्यू न शंका न भेद न जाती भेद. पिता नैव मे नैव माता न जन्म. न बंधुर न मित्रम गुरो नैव शिष्य. हांव कोणाल भाव नाही. हांव कोणाल मित्र नाही. हांव कोणाल गुरु नाही. हांव कोणाल शिष्य नाही. तरी हांव कोण? तरी हांव स्वता चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम. मागीर खरें कोण? तर शंकराचार्य शेवटी हे न्हय तें न्हय म्हणून साधारण आमकां कल्पना येवचे खातीर ते सांगतात. म्हळ्यार इतलें वर्णन करना फुडें आमकां उत्सुकता लागता न्ही म्हणून संत लोक आमकां वर्णन करून सांगता अशें. हांव कोण? अहम निर्विकल्पो निराकार रूप. म्हाका आकार ना. निर्विकल्प सम विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेंद्रियाणां. सगळ्या इंद्रियांत हांव भरलेलो आसा. सदा मे समत्वम न मुक्तीर न बंध. हांव बांदील ना ना हांव मुक्त आसा. हांव फक्त आसो. अस्ति अस्ति अस्ति. देर इज नो अदर थिंग. अस्ति. चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम. तें शिवतत्व चिदानंद रूप. थंय वचका हें जर आमगेलें ध्येय असलें तरी आमी शक्ती जर आराधन केल्ली तरी आमकां ती देवी पावयता. आतां पयर आमी हांगा वचुलेली खंय कार्लान तूं सेवेक वचुलेली तुमकां गोत्तसो. थंय इतलें गोमटें हें जालें. आमगेले अहंकार मुळांत येता न्ही आड तर कशी येव नये म्हणून तांणी सांगल्या मीपणे आकळेना. मीपण म्हळ्यार कल्लें आमकां हांगा मस्त हांव भोव बुदवंती दासबोधाचें विवेचन करता. अरे वा कसलें हें म्हणून थंय वचना फुडें आमकां कलकल कळना. हें सगळे लोक एक जावन पॉयंट आवट करतात. थोडे वेळची की चेंज जाता. कडे कांय जायना. ऑन द कॉन्ट्री हांव तुमकां सांगता अशी हाक वचका खंयचे सेवेक सेवा सप्ताहांत आनी वचका. कल्ल्या म्हळ्यार थंय सद्गुरूंगेल इतली पॉझिटिव्हिटी आसा की आमगेल मनांतले हाका जे गडूळ भरलेलो आसा न्ही कल्मश ताका एलम फिरायला वर जाता.
एक पिंपान मस्त उद्दाक मस्त दिवस दोन आसता ते साफ करचेस तर ताका एलम फिरयतात 2-3 फंता की थोडे वेळ तशी दवरलें तो पुऱ्या कचरो मुळा वचून बसता आनी वयर स्वच्छ उदक वरता. हांगा तशें न्ही, मुळाच कचरो हांगा हे पॉझिटिव्हिटी फिरली की मुळाच कचरो अशी वयरच्या लागता आनी आमकां सगळे दुर्गुणच दुर्गुण दिसचा लागतात आनी केन्ना ते एक पण काडटा म्हूण जाता. प्रत्येकल्यान गुण दिसता ते आनी आमकां दुर्गुण दिसचा लागतात, आमकां दुर्गुण दिसचा लागतात. एकल्याकान बरें न्हू तें तशें दिसल्यार म्हळ्यार आमी काडची करता आनी वी टेंड टू एडमीट इट, नाल्यार आमी केन्ना एडमीट करनात. तेमीच असलो सत्संग करका करका आनी देवील आराधन म्हळ्यार कशी करची. स्वाम्यान पयर सांगलें तुमी एकच हे दवरात, म्हाका हें नाका म्हाका तें नाका, अम्मा म्हाका तूं जाय, अम्मा म्हाका तूं जाय, म्हाका आनी कसलें नाका गो, म्हाका तुज्यान तें एक जावचें. अम्मा म्हाका ते तुज्यान ते स्नेह परमात्मा म्हाका तुज्यान तुगेल हृदयान स्थान दी, म्हाका हृदयान स्थान दी. म्हणना पडे कोण की एक चेडूं जुगुळेले एडॉप्टेड चाइल्ड केन्ना न्हय ते इतलें कश्ट काण मल्ल्या गायल्या तावळी ती स्वामीजी सांगतात तांणी एक श्लोक म्हणटात ते स्नान करतना आनी स्नान दितना देवीक तर तांतूल तांणी आतां ते सगळे श्लोक म्हणूक म्हाका साध्य ना. ते हाजेर आयल्या अनुश्रवसान तूं हाजें कले इंट्रॅक्शनाचें हें म्हणयलें तांत तें पळयात तुमी. तर तांतू ते सांगता ती की अशी देवीक अशी सांगना पळय ती म्हणटा इथें कोण की आयल्या आमगेल चेडूं आपयता असो तुका म्हूण तावळ तो शिव प्रगट जाता आनी ती आपणागल ज्ञान तर दिताची तिगल हांतू पण ती सुद्दां शेवटी शिवांत विलीन जावचेच न्हय. तर तिगल भितर जे शिवतत्व आसा तें सायुज्य आमी सायुज्य म्हणून वर्स घटलें आतां आमी हें करता आसा ती उपासना ताचे नेमके पर्पज केल्ले आमगेलें ध्येय केल्लेच का हें तीन शिकयलां आमकां तांणी. तें हांगा तांणी दिल्या की मनीस शून्य अज्ञान हे मावळे ना मी पण आमिती. पण असले सत्संग जर धरला मी तावळी आमकां पग कोण ती सम करता कल्या म्हळ्यार ती आमगेल आवसूच आसा आवस आसा आनी तेमी ती आमगेल चुकता करता ठीक आसा तर ती आमकां पण आमी घट्टी आमगेल ध्येय सोड न्हय सगळे करात एक एक स्टेप मुखार वतर राबाती मायलस्टोन्स लागतले मात्र न्हय आमकां एक इवन ही देवीगल शक्ती जी मूळ माया आसा ती तरी हे सकल म्हणटात ताका एक मायलस्टोन मात्र न्हय लँडमार्क म्हणटात. फॉर एग्जाम्पल आतां आमी राबता ती अंधेरी बमखाना एक पंत्रीक्षा केली म्हाका अंधेरी बमखाना चलो एसवी रोड अंधेरी बमखाना म्हूण आयलो चलो आपका बमखाना आ गया म्हणालो अंधेरी का बमखाना जाल्यार म्हाका अंधेरी बमखान्या वचचेस वे ना ऑपोजीट अंधेरी बमखाना म्हाका थंय वचचेस पण म्हाका लँडमार्क मेळ्ळे थंय एक तर लँडमार्क मेळना पडे हांव ते येवन बरोबर पावली. तशी मगल ध्येय खल्लेस का ध्येय उच्चस का ध्येय म्हाका शिवतत्वांत एक जावचेस म्हणना पडे जे शिवतत्व त्या पार्वती मातेग हृदयांत आस तिने हृदयात स्थान दिल शिवाय म्हाका त्या शिवतत्वाची भेट कशी जातली तेमी ती नेक्स्ट आमगेल ताजे पयलेच इप्सीत केले की म्हाका त्या पार्वतीगेल हृदयात स्थान मेळोवचें आसा. ताजे खातीर आमी जे जप करता ती जे अनुष्ठान करता जे काही करता ती तुमी कोणागली आराधन करा ती खंयच्यान तूं तांतूल देवत्व पळोवच्याक आमी शिकया. ते कशें पळोवचें तिगल सौंदर्याचें आराधन करतना देवी तूं गोमटी आसा भोव गोमटी आसा जाल्यार तुगल तें भितरलें रूप आनी गोमटें आसा तें म्हाका आकलन जायना म्हाका तें पळोवचें आसा म्हाका भयंकर. तुगल जर बाह्य रूप इतलें गोमटें आसा तुगल बाह्य रूप जर रूप नाम रूप इतलें गोमटें आसा तर तुगल अस्थी भाती कितलें प्रिय आसल्या फाव आसा म्हाका तें जाय आनी म्हाका तांतूलें शिवतत्वांत म्हाका तुगल हृदयान म्हाका स्थान जाय. हांव तूं म्हगेल आवस आस न्हय म्हाका हांव तुका शरण आयल्या म्हाका कोणेय ना तुजे शिवाय कोणी ना म्हाका आजू बाजू इतले लोक आसा ती पण हे सगळं देहात सांगाती मगल देहा सांगाती हे पुरे सांगात सुट्टलो देवी तुगल सांगात दी हांव कशी मागू तूं आवस तूं कळका हांव कल म्हणटस ते तुका कळका न्हय तेनी ती तूं कळतश हांव लेखता आनी हांव फक्त गप्प बसता. मागची सुद्दां एक नमुने आसता ती एक हक्कान मागता ती एक हट्ट करता ती चेडवो
एक एकली रडतं बसता ती मुळू 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 मगले चेरड पाप हा मध्य कलकी हॉस्पिटल आशिल्ली सान आशिल्ली ती चली ती नित्य पळोवच्या म्हणत आली आनी म्हाका कोणकी सांगती मुल्या बसून रडत पळयन आनी वतना हांग यो मा कशें समटीक मोग केल्यार म्हाका सांगताले कान्ना तूं अम्मा म्हाका खरें बेजार आयला गो म्हाका दुसरी कोणेय नाका ती म्हाका तूं जाय यो केन्ना घार येता यो म्हाका खरें बेजार आयला तसले नमल्या भाव जेन्ना येता न्ही तावळ ते आम्माक सुद्दां उखून येता कसली तिगल बिशाद आस की ती आमकां ना म्हणटली आमकां तिच्यात एक कोण घेवंक काची लागता आनी तसले वेळार ती नुस्तें तिगल रूप मात्र दिना तिगल हृदयांतलें जे शिवतत्व आस ताल्ल्याक आमगेल भेट घडयता आनी तें परब्रह्म तेमी तांणी सांगल्या तें मीपणे आकळिना आनी तें आकळ जो पर्यंत तें आकलन जायना तो पर्यंत शून्य अज्ञान हें मावळना तेमी कल कोरका आमगेलो निश्चयूच उंच कोरका आमगेल ध्येय आमी कल्ले करतात फायनल ध्येय भले आमी वेळ कोण पावू आमी त्या रस्त्यार एक एक स्टेप घेवन मुखार वचू पण आमी करेक्ट रस्त्यार आसा ती हें त्या दीस मस्त म्हणून सांगल्या मॅच्युरिटी थोडी येवंका की प्रत्येकान आमकां जाय तशी जाय अशी जायना हांगा आमी मस्त आमकां मॅच्युरिटी येवंका लागता कोण कले म्हणटा थोडे वेळ वायट दिसता तावळे हड्ड मनाने आमी त्या वेळार कसले समजा आर्ग्यू केल्ले तोंडांतल्यान आयले आमी मनुश्य आसा ती कले वायट दिसले तरी तांकां तुमी बरोबरी आनी तांगेल भाव पळोवंका तांगेल हें पळोवंका किंवा थोडे लोक अशी वागता ती असली सेवे वचून तावळ तरी आमगे टॅडपोल जाता टॅडपोल म्हळ्यार कळ्ळें तें मांडूक असलें माणकागल पिल्लाक अशी बाल मात्र आसता ताका पांय आसना ती तेमी तें माशले वारपावन तो पडटा एक पोंडांत उदक आसा टॅडपोल घाल्या तें भायर मांडूक जावन उडकी मारनेत न्हय तशी येवचें शकना कारण ताका बाल अस पांय ना ती तावळ घर्शण जावन 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 अहंकाराचे बाल जेन्ना सुट्टा तावळे आप्पे बी ताका पांय फुट्टा तें टुणकन उडकी मारून तें मुखार वता तशी आमगेल टॅडपोल जावन आमी जर वचुली असले कडेन सेवेकणी तरी कशी वागू नय आमी कशी वागल्यार दुसऱ्यांक त्रास जाता हें कितली लोक आमकां वागून शिकयता ती कशी वागल्यार दुसऱ्यांक वायट दिसूं शकता यो देवा आमी तशी वागू नये बा हें मुख्य मनांत तेमकां हें मुख्य आमकां अशें कडेन ती वागली तशें कडेन ती वागली अशें न्हय पण तशी वागून आमकां कितलो त्रास जालो तशी त्रास आमी दुसऱ्यांक दिव नये ही मॅच्युरिटी आमकां थंय मेळटा सगळे कडेन एडजस्टमेंट करता रातच्यान एडजस्टमेंट जेवच्या कामच्यान तुमकले दुख्ख आसा ती हें आसा ती खंय तरी एडजस्टमेंटच एडजस्टमेंट लायफ इज नथिंग बट एडजस्टमेंट हू हॅज टू एडजस्ट फर्स्ट वी ओनली हॅव टू एडजस्ट अँड टील हाऊ लॉंग तर टील वी बिकम अनचेंजेबल वी हॅव टू चेंज आम्हीच हें तर असले सेवेकांनी वचुल्यार तेमी हांव सांगता मगल एक फीडबॅक म्हण पुणी तुमी घेयाती जाल्यार तसले कडेन वचून मुद्दाम राबाती सेवेक राबाती म्हळ्यार इतली खुशी जाता आनी थंय फुल्ल पॉझिटिव्हिटी रेंज कोणाकय फोन करका म्हण सुद्दां दिसना थंय प्रती एक्कान तूं तो परमेश्वर बसला प्रती एक्कान तूं ती माता बसल्या आनी तिगल आराधना म्हळ्यार खरोखरी थंय त्या देवीगल मुख पळयल्यार इतलें गोमटें पण तांच्यान सुद्दां देवी म्हाका हें नुस्तें सौंदर्य दाखोव नाका खरें सांग तूं कोण म्हाका दर्शन दी पळया दी म्हाका जाय हांव ताजे खातीर आयल्या म्हाका तें दी म्हळ्यार जाता आनी तावळ खुशी जाता देहाक मस्त त्रास जाता मस्त म्हणटा तांगें वय जाल्या जायना करूंक अयो मजमीत जावंका तितली सेवा करूं जायनी म्हण जाल्यार ताजी खंत करची ना तुका जाय तशें तूं करून घेतली सेवा म्हळ्यार तें अर्पण करचें आनी येवचें एक 8 दिवस जरी वचून राबली कडे ताजे एक वी गेट चार्ज आनी घार येवन आमी सम करूं शकता ती तशी हांगा हान्यात तेमी हें करया तेमीच समर्थ सांगता ती देहे बुद्धीचा निश्चयो जाढळेना तया ज्ञान कल्पांत काळी कळेना परब्रह्म ते मीपणे आकळेना मीपणा मिती हांव कोणकी अरे हांव तुका कसले अस्तित्व हांव हक्कले अस्तित्व इतले व्हड ब्रह्मांड त्या ब्रह्मांडान तूं कितले गॅलेक्सीज त्या कितले गॅलेक्सींतली एक आमगेली गॅलेक्सी कोटी गॅलेक्सींतली त्या कोटी गॅलेक्सींत एक आमगेले सूर्यमाला तांतूल एक आमगेल पृथ्वी ग्रह
त्या पृथ्वीच आमकां इतलो व्हडी तशी. आणि थंय आमगेल खंय की त्या पृथ्वीचेर खंय की आमगेल आशिया, एशिया खंड, एशियांत आमगेल इंडिया, इंडिया ते मेन दिसनाची अशी बालशे. त्या इंडियान खंय की मुंबापुरी, मुंबापुरीन तूं इतले जान कोट्यावधी लोक, तांतूल आमगेल एक घर, तांतूल हांव एकली बावडी हांगा बसल्या. हा जाल्यार मायकच न्ही ऑनलायन पळया कितली शक्ती विज्ञानान भरल्या. ते फॉरेनान तो आवाज ऐकू येता. म्हळ्यार कसले नमुन्याचे मनुष्यागल कल्पना खंय पावता. त्या कल्पनेने आमी हे कळना आमकां की निर्विकल्प ताची कल्पना करूं जायच ना आमकां. जरूर करूं जाता, जरूर करूं जाता. जाल्यार आमकां तें करचें हें आमगेलें ध्येय आसता. म्हणून ते सांगता ती देहे बुद्धीचा निश्चयो ज्या ढळेन तया ज्ञान कल्पांत काळी कळेन. कल्पांत केन्ना जाता तो जावो, ते सगळे कल म्हणटात ते ब्रह्मांडात प्रलय बिलय केन्ना जाता. जाल्यार आमगेल आयुश्यांतू आमी योग्य विचार कोरून कांट्यान कांट काडटात न्ही, तशी विचारांनीची आमगेल फालतू विचार घालूनचे, कान उडोवन सोडचे आणि बरे विचार हें करचे. आणि ताज्यान आमी आत्मान आत्मविवेक आणि सार असार, कल्ले सार कल्ले असार, कल्ले आत्मनस आणि कल्ले अनात्मस. जड कसले, चैतन्य कसले. चैतन्य म्हळ्यार ती मूळ माया, ती शक्ती सगळं काम करता. ती आयल्या खंय कोणाल पत्नी ती अर्धांगिनी, ती परब्रह्माल अर्धांगिनी आसा. ती तांथावन आयल्या आणि ती आमकां सगळे खेळ दाखयतस तर सगळ्यांक एडमीट केल्या थंय कशें जातलें. तर जायना. तर ती परीक्षा घेता, ती टीचर आस, ती आवसूय आस, तीच शिकयता. आवस प्रथम गुरू म्हणटा ती, ही प्रथम गुरू मूळ माया आमगेली. ती आमकां सगळें शिकयता कशें करचें म्हण. फक्त आमी तिगल पदर सोड न्ही. म्हाका तुगल स्तनपान जाय, म्हाका तुक्क पळोवचें. तूं ही दिसता ती मगल आम न्हय, घुमटी दिसता हय, जाल्यार तुज्यान भितर जें आसा तें म्हाका ताजो अनुभव दी माते. हांव त्या शिवाय हांगथान हालची ना, त्या शिवाय हांव हालची ना. म्हाका समाधान मेळचें ना. म्हाका शाश्वत समाधान जाय. आणि म्हाका सगळं दी म्हणना पळय, ती आपणागल पयली सत्त तर दिसताची, आपणागल अस्ति भाती प्रियत्व दिसताची. शिवाय ते हृदय असतं परमात्म्यात एक केल्यारी आमकां परब्रह्मात सुद्धा ज्ञान जाता, आत्मज्ञान जाता. आणि आत्मज्ञाना पेलदिकान ते परब्रह्मान सुद्धा आमकां तीच पावयता, तीच पावयता. कडेर तांतू एक नमुन्याचे एक जावन वचना पळय. हाका ध्रुव तारपुणी दिसता, आमी तशें न्ही. दर्या में खसमस एकच जावन वचली. थेंबुटा सागरी बुडाला, बुडता सागराची झाला, गंगे सरिता संगम झाला तत्क्षणिक. तशी लोह परिसाची लागला आणि सुवर्णाची झाला. ताचे खातीर थंय वचुल्यारी असले कडेन आमी सत्संगान तूं हांगा थंय सेव एक म्हण करूं वचुल्यारी खऱ्या मनान जर सेव केली न्ही, एक मनान निश्काम आम कल्ले नाका, समाधानान करचें, आनंदान करचें. आमगे ड्युटी आसना माय करची, कशी जाता तशी करची. आणि कितले पंता मान अपमान, मान दवरल्यार अपमान जाता. त्यानी ती अपमान जाल्यार कळ जाता. ऑन द कॉन्ट्री आमगे चिकोल वयर येता, कळटा आमकां आमगे खंय चुकता म्हण. खरें म्हण आमी कोप कल खातीर येता गो तसलें. आमगे चुकलेलें आसता मनांतल्या मनांत आमकां गोत आसता, पण ते दुसऱ्यांनी पॉयंट आवट केलें. काणश्याक एक काणश्या म्हण म्हळ्यार कोप येता. तशी आमगेले कले चुकलें, दुसऱ्यान तें पॉयंट आवट केलें की आमकां चॉय जाता. तें जावं नये हें मागीर थंय कळटा. तें जावन उपयोग ना. नो बडी केअर्स फॉर यू. तुमगेली किंमत कितली आसा हें थंय कळटा आमकां. आमगेली कसली किंमत आसा. म्हळ्यार अहंकाराचे टॅडपोलाल शेपूट आस न्ही, ते आप्यापी गळ पडटा. आप्यापी गळ पडली की आपोआप पाय फुट्टा ती आणि तो मांडूक जाता. टून 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 उडकी मारताच वयर वचूं शकता. ताजे खातीर असले हे फायदो आमी घेवंका. तर अद्वैतांत मूळ आमगे ध्येय केलें अद्वैतांत एक जावंका. अद्वैत म्हळ्यार जे आस संचले सगळे कडेन मूळ माया तांतूच कडेन विलीन जावचें आसा. तिगल हृदयांत आमकां एक पण स्थान घेवन आमी बसले वे, तिगल दृश्टीने तें स्थान मेळ की आमकां आप्यापी तिगल गूण येतात. गूण येतात. जशी लोभी मनुश्य त्यांनी सांगिल्लें, ताका धनाचो लोभ आशिल्लो तो. ते धन मेळोवंका मेळोवंका भोंवतळ पडलो आणि एक काळ अशें येयलो तो आपोआप धनची जालो. तो धन जालो की तो लोभ आसा हें लोकांक कळना. तो धन जाला
म्हण आपण तें धन मेळोवच्याक लोक मागचे लागतात. तशी आमकां तिगल जर हृदयार स्थान मेळ्ळें हें आमी ध्येय दवरका तरी तें स्थान मेळोवच्याक ती आमचे करून कार्य करून घेता, आपोआप करून घेता. आमकां कळना सुद्दां आमी करता असो ती की कल करता ती कल ना, कसले कळना. वचूली पयली दिवस आयलो, दुसरो दिवस आयलो, येवचो दिवस आयलो, आयली बसा नळीत आयली. शारिरीक थोडो त्रास जालो, रेस्ट घेतली, कपडे धुवून घाले, हें केलें. आमी कशी वागल्या, कोणाक त्रास जाता तें पळोवंक लागता. सगळ्यांक सामान घेवन समुहांत कशी म्हणचें हें शिकचें मेळटा. प्रत्येक कितली स्तोत्रांची चाली कळटा ती, कशी कळटा ती. मागीर त्या चाली प्रमाण ताजे भाव येतात, ताजे तें येवंक न्ही, तेमी ती तें कळटा. असली सगळ्या कितली फायद जाता ती. म्हळ्यार हांगा हांवें ताजे कले कॅनवासींग करूं बयसनी, पण जे सत्य आमकां फुकट मेळ्ळ्या. मसरण नागो ते सेवेक कलवटचें म्हण म्हणटा ती. जाल्यार म्हाका दिसता सेवेक वचूल्यार खरेंच हें सगळें आमकां मेळूं शकता आनी आमकां जरूर मेळोवंक. पण कल्लेय करतना आमगे ध्येय विसरूं नये. आतां आमी हें तांणी एक संत श्लोक म्हणटा आनी कडेन आमी हाका दासबोधाक वळया. देहे बुद्धीचा निश्चयो जाढळे ना बळधेय. देह बुद्धीन तुझे असती तया ज्ञान म्हळ्यार आत्मज्ञान, परब्रह्मा ज्ञान कल्पांत काळी कळेना. परब्रह्मा ज्ञान जायना केन्ना. कल्ल्याक तरी ज्ञान जाता हें कोणाक कळटा न्ही तोच मी आसता. तेमी ती परब्रह्म ते मीपणे आकळेना. तें ज्ञान म्हाका जाल्लें हें जो पर्यंत भाव आसता तो पर्यंत म्हाका केन्नाय ज्ञान जायना. आनी जो परब्रह्मांत एक जाता तो इगल्या देवीगल हृदय आसता तांतू स्थान मेळत की ताका मी पण म्हणून वरनाची कडेन जे करता ती देवीच करता, देवी करून घेता. हांव केल्लें अशें खरेंच दिसनाची. आनी मनी शून्य, पण तें जे जो पर्यंत आसना मी पण जो पर्यंत आसा तो पर्यंत मनांत एक नमने शून्य. शून्य म्हळ्यार आमगेले विचार राबले, हें राबलें अशें दिसता थोड्या वेळा खातीर. जाल्यार विचार राबून कल जाता ताज्यान अज्ञान. शून्य हें अज्ञान. शून्य म्हळ्यार झिरो, कल्लय ना. अरे हें शून्य आनी परब्रह्म ताजे अगदी उपराटी तें सतत आसा. दॅट इज इन्फिनिटी. इन्फिनिटी कशी येता? खंयचे नंबराक तुमी कितले न्युमरेटर आनी हें डिनॉमिनेटर आसता. डिनॉमिनेटर वाडयता गेल्यार ताजी व्हॅल्यू कमी कमी जाता. 7 केले, 8/2 केले, 3 केले, 4 केले तर व्हॅल्यू कमी जाता. जाल्यार डिनॉमिनेटर कमी कमी केले तुमी. 10 डिनॉमिनेटर आसा 100/10 कडेन अपॉन 9 केले, अपॉन 8 केले, शेवटी अपॉन 1 केले रे आज कितले वरता. जाल्यार कितलोय व्हड नंबर असो ताका अपॉन 0 जर केले तरी कल जाता इट बिकम्स इन्फिनिटी. इन्फिनिटी म्हळ्यार कळ्ळें द बिगेस्ट दॅन द बिगर दॅन द बिगेस्ट नंबर दॅट इज इन्फिनिटी. तर तांणी सांगल्या मनी शून्य अज्ञान हे मावळेना. शून्य म्हळ्यार 0 म्हळ्यार तें ज्ञान न्हय, हें अज्ञान. जाल्यार आमकां सज्ञान जावचें आसा. पण आमी सज्ञान जाल्लीं हें आमकां कळचें नाका, कांय गरज ना. सॉरी. आतां मी त्याच हाजेरी दासबोधाल्या वळया. दासबोधान भोग आमचे सांगल्या आजी 7वो समास आसा सगुण भजन. ह्या समासांतू पहिले त्या प्रलयाचे एक समाधान हें जालें. प्रलय कशी जाता म्हण. जाल्यार त्या प्रलय जायना पण विवेक प्रलय करता. तर विवेक प्रलय म्हळ्यार कल्लें तरी अज्ञानाचो नाश करता हें आयलें. तर गेल समासांत कल जालें अज्ञान म्हळ्यार नेमकें कल्लें. तरी आमकां विपरीत ज्ञान जें जाता तें अज्ञान. एक सांगलें एक अज्ञान म्हळ्यार कुर्ड आसता ठार आनी एकलो काणसोसो आसता. ताका सम दिसना, एकाच एक दिसता. जशी ठार हॉर्स न्ही बैर आसता, बैर म्हळ्यार केप्पो, ताका कलेच आयकना, तो पापो सुखांत आसता. जाल्यार कोणाक एकाच एक आयकत न्ही ताका गोंदळ तागल मनांत.
तशी भ्रम भ्रम म्हळ्यार कळ्ळें एकाच एक दिसचें एकाच एक आयकूनचें सगळे पंच ज्ञानेंद्रियांचें ज्ञान कोण दिवच न्ही तें सगळें उपराठी किंवा कशीपणी जाता तावळी तांकां हें जायना तर तांथन भायर कशें पडचें तांथन भायर पडच्याक तर तांणी सांगलें तांचे खातीर कलकल भ्रमाचें वर्णन केल्लें कारण शेवटी तांणी कल सांगतस भ्रमरूप विश्व स्वभावे तेथे काय म्हणून सांगावे निर्गुण ब्रह्मा वेगळे अघवे भ्रमरूप फक्त निर्गुण ब्रह्म मात्र एक सत्य बाकी मूळ माय सुद्धा ब्रह्मरूप त्यांनी सांगले ज्ञात्यास नाही संसार ऐसे बोलती अपार तरी गत ज्ञात्याचे चमत्कार या नाव भ्रम समर्थानी हांगा तर श्रोत्याल मनांचिकेची शंक उत्पन्न झाली कल्ल्याक ते सांगता ती तो ज्ञात म्हळ्यार जो आत्मज्ञान जाल्लो आसा ताका संसाराचे कले पडनी तो तांतन भायर पडला मोकळो जाला संसार कोण सुद्धा ताका खिच्च न्ही तो तर ताका संसार ना अशी मस्त जाण म्हणटा ती की तो कडे तो मोर नचुलो देहान मोर नचुलो तरी के त्या ज्ञात्याक तो इतलो संत आशिल्लो ताका चमत्कार जातात जाल्यार तुमी म्हणटा चमत्कार जाता ती समर्थान म्हळ्यार या नाव भ्रम हो एक भ्रम असो त्या ज्ञातान केलेले चमत्कार असो ती हक्क भ्रम म्हणटा ती तो ज्ञात चमत्कार करना तुमगेल श्रद्धा तुमगेल निष्ठा तुमगेल उपासना तुमकां त्या ज्ञात्या चमत्कार ताजो अनुभव दिता हें तांगेल येथे आशंका उठिली ज्ञात्याची समाधी पुजिली आता आमगेल हांगसर समाज आसा परमेश्वर हांगेले सगळ्यांक समाज आसा तरी हांगा कारलान तरी संजीवन समाज आसा परिज्ञानाश्रम स्वामी गुरू महाराज तांगेली आनी तांगेल समाज आमी पुजता ती थंय राबली की एक नमुन्या प्रचित येता मागीर ती प्रचिती फट्टी वे श्रोत्याक दिसचे सहज तुम्ही म्हणटा ती हो भ्रम म्हणून हो भ्रम आमकां प्रचित आयली की ना आयली मनान प्रत्यक्ष तशीची तैसेची अवतारी संपले त्यांचेही सामर्थ्य उदंड चाले अवतार दोन आयिल्ले श्रीकृष्ण दोन राम दोन सगळ्यांक गेले आज इथं ते प्रत्यक्षात दर्शन दितात तरी ते काय गुंतले वासना धरून तांणी देह दवरना पडे वासनेमीत परत येतात ते आमकां दर्शन दिवच्याक ना बा ऐसी आशंका उद्भवली समर्थे पाहिजे निरसिली इतुकेन समाप्त झाली कथा भ्रमाची हांगा भ्रम हो समाज कंप्लीट केलो आत्ता तांणी सगुण भजन हो 7वो समास आसा दशकः ह्या समासांतू अध्यात्मशास्त्रांतुले गूढ अनुभव वर्णन केला समर्थांनी प्रश्नवशी आशिल्लो की अवतारी आणि ज्ञानी पुरुष हे जिवंतपणे देहाने दिसतात संसारात वावरतना ज्ञानी पुरुष संत लोक सगळे अवतारी लोक अशी देहान संसारात दिसतात तरी मनाने तांतून आसनत मनाने आसनत फक्त देह फिरत असतात जाल्यार मनांतून ते कायम तत्वांतूच एक जालेले असतात संबंध तत्वमय असतात त्या निमित्तान कल जाता तांगे देह आसचो ना जावो तांकां कलो फरक पडना कारण मागीर ते ऑलरेडी जिवंत आसन सुद्दां तांगेल देहान जिवंत आसन सुद्दां तांगेल हातांतल्यान मस्त चमत्कार जातात एक खंय तरी हे आमकां संत एकनाथ हांगेले आनी गोतस तांकां एक उदाहरण म्हूण सांगता त्या संत एकनाथांक हांवें तूं महारवाड्यान तूं जेवणां आपयलें ते ब्राह्मण आशिल्ले पण ते जाती भेद आनी कसले माननाशिल्ले आत्मज्ञानी आशिल्ले ते ज्ञान हें करनाशिल्ले तर ते वचूं भायर सर म्हणून तांकां खोलीन तूं ना आमी वचना ती म्हणून तांणी प्रॉमीस केलें ना वचना थंयच बशिल्ले तांगेल घरांत ते खंय भायर पडेच नात म्हणून तांकां पहार दिवच्या लोक राबिले ते वचच ना ती तरी सुद्दां विंगड रूप घेवचे शकतात ते आनी सेम एक ना थंय घर आंतूय आशिल्ले आनी ते महारवाड्यांतूय वचून जेवन आयिल्ले हो चमत्कार कशें जालो तो तांगे देह आसतनाच जालो चमत्कार देह आसतना जालो तर मागीर देह पड ना पडे कल्ल फरक पडलो तांकां कसलो फरक पडनी फक्त कल जाता तांणी कसली मिती हें जाता चमत्कार म्हूण तें ताजें तांणी हांगा निरूपण केल्लें गेले नंतर अर्थात संसाराले तांगेल संबंध आसनाची सत्पुरुष गेले नंतर तांगेल समाधी बांदतात थंय मस्त लोकांक थंय वचून की तांगेल अस्तित्वाचें आमकां खरें प्रचित येता
मागीर ती प्रचिती खंय की पडटी बा अशी श्रोत्याक दिसता. सत्पुरुश आपणाक समाधींत आसतवे थंय म्हणून आमची प्रचिती येतले ते थंयच आसतवे. आनी आसल्यारी त्या समाधीन तूं बशिल्लो आसल्यारी तो मुक्त जालो अशें आमी कशें म्हणू येद? मुक्त जायनी. आनी जर ना तरी मागीर ती प्रचिती येता कशी? तो थंय ना जाल्यार तो आसता ही प्रचिती कशी येता? आमी प्रत्यक्ष दिसतात, दर्शन दिसतात, बाकीच कलकले सुगंध येता, हें येता. आतां समाधी मुखार रावले नाना नमुने अनुभव येतात. ते वचून पळयात, प्रचिती घेयात. तरी ते कोण? त्या प्रचिती कशी येता? तरी उत्तर समर्थांनी गोमटे दिल्या. सत्पुरुष हो आत्मज्ञानी असता, बरोबर. संत सद्गुरू हे सगळे आत्मज्ञानी असतात. ते ईश्वराला इतले समरस झालेले असतात की ते मूळ मायेच्या हृदय असतात. म्हणजे शिवांतूच एक झालेले असतात. आणि ते ईश्वराला गी ईश्वर ही शक्ती मूळ माया ताज अध्यक्ष. त्यामी कल जाता ईश्वरमयच असतात ते समरस म्हळे. त्यामी जे ईश्वरा जे जे गुण ते तांगेल गुण जातात न्हय. तांतू ज्ञान येता, प्रेम येता, सामर्थ्य येता, कळकळ येता, कारुण्य येता, दयाळूपण येता. हे सगळे गुण येतात. आर्जव तळमळ हे सगळे येतात. आणि ईश्वरागल हेतू तो तागल हेतू जाता. साधा ईश्वर कोणी कले करना, पण हे जे संत लोक असतात तांकां एडिशनल तळमळ असता की आमकां मेळ्ळ्या ते कले ते परत येवन वावरत असतात देहाने. पळयतात लोकांगल दुःख, ते पळोवन तांकां एक नमुन्याचे कणव दाटून येता, करूण येता लोकां बद्दल. तांणी आनंदान राबकां म्हणून ते तांकां गायड करता बसतात. तावळकल जाता ते हें करतात, स्वता उपासन करतात, बाकीच्यांक कोरोवन घेतात आणि प्रवचन करतात. सगळे शब्दांच्या माध्यमांतून ती सगळी मायाची शब्दांच्या माध्यमांतून ते शिकयतात कशें करचें म्हणून. तरी ईश्वराल कृपा ही तागल कृपा जाता, किंवा किंबहुना त्या संतांगल कृपा हीच ईश्वरागल कृपाच असता. अशी अवस्था ताका येता त्या संताक. आणि ईश्वर अशी सर्वांतर्यामी तशी तोय सर्वांतर्यामी जाता. ताका सगळे जिवांतू आपणागल आत्माची दिसता, सगळेकडे भरलेलो, सगळ्यांत एकची. बरं आपण इतलं हें आनंदी अस तर ही कल्ल्या दुःखी म्हणून तर कल जाता सगळे जीवांचेर अत्यंत निस्वार्थी प्रेम करता. आणि हे आत्मज्ञान अनुभवान मेळलेलं असते. तर तो अनुभव सगळ्यांक मेळका म्हणून ते अज्ञानी लोकांक तुच्छ करनात. उलट त्या आत्मानुभवाची कल्पना येवच्या आमगे ध्येय सुद्धा सुधारका न्ही. एक तावळे सांगले समुद्रांतू उडकी मान जो धूर वचून पावता समुद्र आनंद घेतची ताजो आनंद मेळका जाल्यार ताजी गोडी लागता न्हय. गोडी लागता म्हणजे तांकां कितलो आनंद आसा थोडी तरी कल्पना येवका म्हणून त्या आपणाला आत्म्यानुभवाची कल्पना दिवचे खातीर आपणाक जे ज्ञान आस ते शब्दा सहाय्याने विचार रूपाने कितले मट्टाक जाय तितले मट्टाक सांगू पळयतात. त्यामुळे ताजी आमकां एक ओढ लागता, अरे आमी त्या वाटेन वचका गोमटे आस अशी दिसका न्ही. आतां काश्मीर वच जाल्यार कितले ऍड दितात ते विणा वर्ल्ड खंय हे खंय तेंके कोणाले एडवर्टीज न्ही पण एक ऍड्स येतात. तावळ कल जाता ती वचून आयिल्ली आसात, आमी वचूले आसनात, पण आमकां वचका म्हण एक आमी उद्युक्त जावका म्हळ खातीर हे ऍड्स असतात. तशी संत आपणा शब्दाच्या माध्यमांतून आ शब्द हे आत्ता उच्चारले पाय ना जाले हे मायाची ते मायेचोच रूप हें घेवन आधार घेवन विचार रूपाने ते सांगता सुटतात संत. तावळ कल जाता तांगे ज्ञानाक एक त्या विचारांचो आकार येता, तांगे ज्ञान कळ्ळें. आणि हे विचार मस्त सामर्थ्य संपन्न असतात. त्या विचारांचे तरंगाचे समूह सो जाता आणि ते खंय वावरतात न्ही थंय ते तरंग म्हणजे ती पॉझिटिव्हिटी जावन अशी चक्राकार फिरत असता. तांची आमगेल भोवती अशी कवच जाता, कवच समची. ते कवच जायना पडे त्या हातून अज्ञानी जीवांबद्दल अति उत्कट प्रेम असता आणि जीवाच्या कल्याणाबद्दल भयंकर तळमळ त्या विचारांत असता. त्यामी ती कल जाता देहाने खंय तो जिवंत असत की त्या जागेन खंय तो फिरत की थंय ते जिवंत विचार सूक्ष्म तरंग रूपाने वावरत असतात. त्यामी तागल देह दवरल भितरी लोक तागल समाधी बांधतात. समाधी बांधतात ते खंय वावरतात थंय बांधतात बहुतेक. आणि तो थंयच आसत अशी प्रामाणिक कल्पना भावना आमगेले भक्तांगल जाता. त्यामुळे थंय वचून
आम्ही तो तरी सगळीकडे असता सर्वव्यापी परब्रह्मात एक जाल्लो खंय ना इन्फिनिट अस्तित्व तागेलें जाल्यार आमचे खातीर तो हांग आसा हो विचार तरंगात समूह असणे तो आमकां मदत करता की कायमचो हांग आसचो दिसता म्हजे खातीर म्हणून आमी भरपूर हांणी परिज्ञानाशन स्वाम्यान सांगल्या की आमकां समाधी मुखार राबून तुमी जी कली प्रार्थना करात आमगे कोणागली जोडली खाली दवरची ना ती हे तांगेल भाग असं आण दिलेलं असताना आनी तशी घडता तेमीच आमी ते नंदादीप खंय हें खंय अशें ते वाटी घेवन तेल्लान पळोवनशें आमगेलें तोंड आमी कल मागचें थंय कल मागचें परत सांगता देवा आमकां ते आमी दिसून येतात आमकां परिज्ञानाचो स्वामीच दिसतात आतां हो चमत्कारू तांणी करनी तो चमत्कारू आमगेल भितर जे आत्मस्वरूप आस ताजी जी कळकळ आस ताजी जे ध्येय आस की ताका मेळका ते आमकां मेळका ह्या हाज्यान एक ताजमीत जाल्ल्या कळ्ळें तरी हें जें आस तेमी ती खरो तो सर्वव्यापी आसता न्ही तर हें जें आस समाधी स्थाना लागीं कायमची ते विचार तरंग आसता ती शिवाय नंतर मेंटेन करता ती ते सँक्टिटी म्हळ्यार लोक वचून थंय उपासन करता ती थंय राबता ती थंय सेव करता ती म्हळ्यार तें जे हें मेंटेनन्स ते विचार समूह ते तशीच राबतात पवित्र विचार पॉझिटिव्हिटी थंयच फिरत राबता आनी उत्तरोत्तर वाडत वता तेमी जो कोणी थंय वता आनी तो जर परमार्थीक दृश्ट्या अलर्ट असलो तरी ताका तागल वायट विचार भेद करून हे पॉझिटिव्ह विचार तागल भितर रिकता ती आनी त्या वेळार त्या मनुष्याक खंय कितें संतांगल हांग अस्तित्व हाजी प्रत्यक्ष प्रचित येता ही प्रचित येता तांच्या वातावरणांत म्हणून ते सांगता ती भ्रम म्हळ्यार कहलें ते सगळे कडेन आसतात पण आमकां दिसता ते हांग मात्र आसता ती हांग मात्र आसता ती हो तुमगेल भाव तुमगेल श्रद्धा तुमगेल निश्ठा थंय काम करता आनी एक आसता की तांकां कली वासन आसना स्वार्थ आसना तेमी ती आकुंचितपण आसना नॅरो मायंडेड आसनात ते तेमी निस्वार्थ आमी ती विशालपण आसता की न्ही तशी तो निस्वार्थांतून विशालपण आमकां एकदम बलसंपन्न करता कळ्ळें त्या खातीर तसले कडेन वचका तेमी संतान देहात त्याग केलो तरी मनुष्यागल हृदयान तूं प्रेम रुपान ते जिवंत असतात कायम ते सगळे कडेच आसत न्हय तर आमगेल हृदयांत आसनात वे तांकां पळोवनची सूख आमकां मेळका जाल्यार आमी निलकुंका भितरी खिडक्यो बंद करून बसल्यार जायना मनाच्यो मनका दरवाजा खोल म्हणटा ती तशी मागीर तो तेरे विश्वास मे तांकां तांचे अस्तित्वाचो प्रत्यक्ष अनुभव येवचे शकता आमकां तर असले ध्यानान दवरका संतांगल प्रेमान भारलेले जीव मृत्यू नंतर सुद्दां समाधीच अवतीभोवती घोटाळटा ती म्हळ्यार तांगल भक्त सुद्दां ते जे वता ती मृत्यू पावन भक्त ते सुद्दां थंय समाधी तांगेल जो आत्मा आसता तोवे ईश्वराले एक जाता म्हळ्यार समर्थ सद्गुरू तांकां एक कोण घेता ती आनी ते समाधीच अवतीभोवती तेवे घोटाळत आसता ती तांगेल बरी वासन आसता थंय घोटाळत आसतात आनी कोण येतात एकूण कल्ले की ही जी पॉझिटिव्हिटी थंय तयार जाता सत्पुरुषाची अस्तित्वाची प्रचिती बेग्गी येता तसले कडेन म्हणून घार बसून केले सारखे जाता उपासना पण तसले कडे वचून आमी पठण केलें आनी पाठण केलें कसले केल्ले कले शिकली तें समज म्हळ्यार दॅट गुरुतत्व हेल्प्स अस तेमी ती प्रचिती बेग्गी येता तेमी संत वचना पडे ताजी प्रचित येता तो कले इतर भ्रमावारी भ्रम नाही ती खरोखर प्रचित येता तो भ्रम नाही पण तो चमत्कार नाही तो आमगेल निष्ठ काम करता ताचे खातीर आमगेलान तुजें आत्मतत्वाचं तें काम करता तें ध्येय पयलीं आमी आत्मज्ञान मेळोवच्या पळोवका ताचे खातीर मूळ मायेक पयलीं खूश करका खूश करून तिगल अंतस्थ वचका तावळी आमी तशी जाता ती आतां हांगा हो सात्व समास भोग म्हणटा आमी वाच्या तेमी तांणी हें उपासना अनुष्ठान हाक सगळ्याक हांतू सगुण भजन सदा बोलण्या सारखे चालत आहे अनेकी सदा एक देवास पाहे सगुणी भजे लेश नाही भ्रमाचा जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा एक आमगेल स्वामीजींकडे आमगेल गुरु परंपरेन प्रत्येक स्वाम्याक पळया तांगेल हात अशे आसता हृदयाचे बरोबर
आणि इतलं हसतमुख आणि इतलं शांत दांत. तरी तसले हे आमकां एक आदर्श सद्गुरू आमकां मेळ्ळ्या ती. तर ते कसले सांगता ती. आतां हांगा समास 7वा श्रीराम. तर हांगा हे कशी मेळटा. तरी सदेह गुरू असले तांगें मार्गदर्शन अगदी इम्पॉर्टंट आसता. कळ्ळें. कडेरी हांतू तांगें ग्रंथांतून मार्गदर्शन मेळटा. जशी दासबोधांतनात मेळटा आमकां तशी. तें कळना जाल्यार ते कोणा लेखांतून विवेचन करून घेतात. ग्रंथान नुस्तें बसून वाचल्यार कळना जाल्यार ताजें विवेचन सोडून सांगून करून घेतात. ताजी मीत मेळटा. कडेरी मस्त नमुन्याचें सगूण पुजा करूं जाता. ती पुजेंत आमी इतली लीन जातात की आमकां त्या नामस्मरणाचें महत्व कळटा. त्या नामस्मरणांतल्या भावांत वतात आमी. तावळ ते सत्यम शिवम सुंदरम हाजी प्रचित येता. कितलें गोमटी ती देवी, कितलें गोमटे ते गुरू, कितलें गोमटे ते तत्व अशी सगळें दिसता. कळ्ळें. आनी संतांगल चरित्र वाचका म्हण दिसता. संतांगल अभंग म्हणका म्हण दिसता ती. ते अशी म्हणून उपयोग ना. हांव कितलें गोमटे गायन म्हणटा म्हण गायन गारी म्हण अभंग न्ही. प्रत्येक शब्दांतू अर्थ ठासून भरलेलो आसता. ते अर्थ म्हळ्यार तांगेल आत्मचरित्र आसता. ते सांगतात आमी कशी घडली हे ते शिकयतात. कळ्ळें न्हय. तर आतां हें वाच्या सगुण भजन निरूपण श्रीराम. अवतारादिक ज्ञानी संत सारासार विचारे मुक्त त्यांचे सामर्थ्य चालत कोण्या प्रकारे. त्यावेळी सांगले श्रोत विचारतात. हे श्रोतयांची आशंका पाहता प्रश्न केला निका. व्हेरी गुड क्वेश्चन म्हणतात ते. सावध होऊन ऐका म्हणे वक्ता श्रीराम. ज्ञानी मुक्त होऊन गेले मागे त्यांचे सामर्थ्य चालून आले. परंतु ते नाही आले वासना धरून. त्या वासन धरून या ना ती. तांगें सद्वासन वासनाचें आसना तांकां जाल्यार त्या थंयच आसता ती. त्या खंय वचना ती खंय येनात. परब्रह्म सगळे कडेच. लोकांस होतो चमत्कार लोक मानिती साचार परंतु याचा विचार पाहिला पाहिजे. आता आकाश आमकां दिसता. सगळेकडे आकाश आसता. पण कुरड्याक आकाश दिसना. कुरड्याक प्रकाश सुद्दां दिसना. दोळे थंय आसता ती. दोळे जागेर आसतात. कॅट्रॅक्ट जाल्ल्या कले दिसना. जग दिसना. दृश्य सुद्दां दिसना. तावळे परमात्मा खंयतन दिसतलो. पण मस्त म्हणटा तुमकां जर विजन येद म्हळ्यार दृष्टी आनी नजर असले कडेन वचुल्यार सद्गुरू आमकां नजर दितात. विजन दितात. म्हळ्यार जे अकल्पाची कल्पिते तशी. जीत असता नेणो किती चमत्कार. जनामध्ये चमत्कार होत. जिवंत असताना सुद्धा त्यांनी चमत्कार केले संतांनी. आमदार स्वामींनी सगळ्यांनी केले. संतांनी केले. ऐसियाची सद्य प्रचिती रोकडी पहावी श्रीराम. तो तरी आपण नाही गेला लोकी प्रत्यक्ष देखिला. त्यावेळेस सांगेल वरी एकनाथ महाराजांगल उदाहरण की तो सगळीकडे 7 कड जेवणा वचुलेल खंय. इवन दत्तगुरू एक पण हांग असता ती एक पण थंय असता ती. एक निमिशांतू त्या खंय खंय वता ती. न्हिदोनच्या एकडे ब्रेकफास्ट करू एकडे भिक्षा करू तिसरे कडे जेवणाक खंयकी आणि प्रवचन दितना खंयकी फिरूक खंयकी अशी सगळे. तरी ते सगळीकडे असता ती तशी. तरी तो तरी आपण नाही गेला लोकी प्रत्यक्ष देखिला ऐसा हा चमत्कार झाला याच काय म्हणावे श्रीराम. तरी हा लोकांचा भावार्थ भाविका देव यथार्थ अनेत्र कल्पना व्यर्थ कुतर्काची. आवडे ते स्वप्नी देखिले तरी काय तेथून आले म्हणाल तेणे आठविले तरी द्रव्य का दिसे. एवं आपली कल्पना स्वप्नी येती पदार्थ नाना परी ते पदार्थ चालती ना अथवा ठाऊक नाही आठवू नाही. म्हळ्यार कल्पन केलेले स्वप्नांत येता. आम्ही कल्पन केले स्वप्नांत येता. पण ते भ्रम असतात. कला म्हळ्यार ते प्रत्यक्षान दिसना ती. पण हे भ्रम नाही. ही नुसती कल्पना नाही. ही आमगे श्रद्धा ही आमगे निष्ठा ती भाव जाला. ती नुसते भावना ना. श्रद्धा म्हळ्यार इतकं श्रद्धा पण एक वेळ भावना असतात. पण निष्ठा म्हळ्यार कायम हल्लनातील भाव ती निष्ठा. कोणे कसले तांचे बद्दल सांगले तरी आम्ही आमगेल मतान ठाम असतात ना. मगल हे सद्गुरू तांचे बद्दल प्रेम कले मारी तांनी सांगेल तशी बाबा वाक्यम प्रमाण तसे तांनी म्हणेल प्रत्येक सेंटेन्स आम्ही धरचे. ज्ञानी मुक्त होऊन गेले त्यांचे सामर्थ्य उगेची चाले का जे पुण्य मार्गे चालिले म्हणून या. ज्ञानी लोक मुक्त जाऊन कसे गेले उगीच जाईन ती की ते पुण्य मार्गान चलले म्हणूची.
या कारणे पुण्यमार्गे चालावे, भजन देवाचे वाढवावे. सगुण पूजकर का न्याये सांडून न जावे अन्याय मार्गे. न्याय मार्ग सोडून अन्याय मार्गांवर वचू नये. नाना पुरश्चरणे करावी, नाना तीर्थाटने फिरावी, नाना सामर्थ्ये वाढवावी, वैराग्य बळे श्रीराम. निश्चये बैसे वस्तूकडे, तरी ज्ञान मार्गे ही सामर्थ्य चढे. तू वस्तू ज्ञान मार्गच जाई म्हणून ध्यान लावून बसलं तर त्या ज्ञान मार्गाने तुका त्या वस्तूचे हे येता. कोणी एक एकांत मोडे ऐसे न करावे. तशी बसल्याक आम्ही हीन कोण त्या कल्याक सांगायला त्या ज्ञान मार्गात आड येऊ नये. एक गुरु एक देव, कोठे तरी असावा भाव. कोणी म्हणतात गुरु श्रेष्ठ की देव श्रेष्ठ, सगळं एकच असते. एकच असं देवांत देवत्वांत एक झालं की आपोआप तो देव चमका, तो ईश्वर, ती मूळ माया, तिगल हृदय असतं तो परब्रह्म बसला. आदिगुरु शिव, शिवतत्व आदिगुरु थंय आम्ही पावता तीच नव्हे. त्यामुळे एक गुरु एक देव, कोठे तरी असावा भाव. आता तुम्ही रामाक भजता ती जर सीते भजनाच ना एकच धरात नाही, एक धराती. भावार्थ नसता वाव सर्व काही. भावार्थ ना झाल्यारी उपयोग ना कसले, नुसते यांत्रिक कल्ले म्हणून कल्ले उपयोग जायना. निर्गुणी ज्ञान झाले म्हणून सगुण अलक्ष केले, तरी ते ज्ञाते नागवले दोहीकडे. माक निर्गुण ज्ञान झाले हा कल्ल्याक साधन करता म्हणून जर सोड दिले ते भ्रम, तो भ्रम कल्यामुळे माक जाल्ल्या जो म्हणता ताका ज्ञान झालेलंच ना, आणि तो सगळीकडेच फुकट होता. सगुण पूजाय करणार मी ताकडे चान्सच ना मिळचे. त्यामुळे तशी कोर नाही असलं पडत मूर्ख तो फसता दोन्हीकडे. ना तागल अवस्था कल जाता, नाही भक्ती नाही ज्ञान, मध्येच पैसावाला अभिमान. म्हणून या जप ध्यान सांडूच नये. जप ध्यान केन्नाय कोण नये. काल स्वाम्यान सांगले जप ध्यान म्हणाले तुम्ही ध्यान कोणते म्हणाले 15 मिनिट कुणी बस, हा 1 तास बसता. तर त्यांनी म्हणे 1 तास बसलाय तरी 2 तास बसत. टिल यू गेट तुका दे या पाव सरी तू ध्यान कोर काची. सांडील सगुण भजनासी, तरी तो ज्ञाता परी अपेसी. सगुण भजन करणारी तो ज्ञात जाऊच्या शकना. म्हणून या सगुण भजनासी सांडूची नाही. निकाम बुद्धीची या भजना, त्रैलोकी नाही तुलना. जे आम्ही भजन म्हणत सेव करतात, भजन म्हणाली नुसते भजन म्हणूची नाही, तरी भजनम भक्ती, भागो भक्ती, भंजनम भक्ती. अशी भज सेवा या प्रत्येकांत तो गुरु असं म्हणून तांगे सेव करची. निष्काम निष्काम बुद्धीची या भजना, त्रैलोकी नाही तुलना. समर्थे विन घडे ना निष्काम भजन. ते समर्थ सद्गुरुंगल कृपेशिवाय निष्काम भजन जायना. कामनेने फळ घडे, कामनेने काम दवन कले माग फळाची आश दवन हांव काम करता ताबडतोब तो मुनाफा तुमका मेळटा. ताजे फळ ताजे पगारू ताजे कल्ले असता तुमका चार्ज तुमका मेळटा. जर निकाम भजन हे भगवंत जोडे, फळ भगवंता कोणीकडे महदांतर. साधे दृश्यांतले एक ऍपल मेळ्ळे, आणिकले मेळ्ळे, प्रमोशन मेळ्ळे, काम मेळ्ळे, हे फळ खंयचे आणि तुमका भगवंत मेळ्ळो. भगवंताक सगळे ऐश्वर्य मेळणवे. राह्याने तुमका जावईच कोण घेतले किंवा एडॉप्टच केले तर सगळे राज्यच मेळणे. फळ तर आपोआपच मेळतले. मुख्य म्हळ्यार समाधान मेळ. कारण तू तेमी केन्नाय निकाम करका म्हळ्यार मात्र भगवंत मेळका. नाना फळे देवापाशी आणि फळ अंतरी भगवंताची. नाना फळे देवाला मस्त फळ दिवच्या करता, जे काय आम्ही मागू ते दिता जाल्यारी ते फळ अंतरी भगवंताची. म्हळ्यार आमकां भगवंताल्यान दूर दवरला. त्यामिती या कारणे परमेश्वरासी निकाम भजावे श्रीराम. कल खातीर निकाम निष्काम भजनाचे फळ आगळे, सामर्थ्य चढे मर्यादे वेगळे. तेथे बापुडी फळे कोणीकडे. की साधी फळ आम्ही मागतात ने हँदी त्यांदी म्हणून ते खंय की झाड की पत्ती. अरे आमकां सर्वस्व मेळना पडे, एक समाधान मेळ म्हणा पडे. आम समाधान वचू नये म्हणून सगळं आपल्या आमच्या मनाप्रमाणे घडो न घडो आम्ही समाधानी असत. ते समाधान महत्वाचे नव्हे. भक्ते जे मनी धरावे, ते देवे आपणच करावे. तेथे वेगळे भावावे न लगे कदा. कले मागकाच लागना. सत्य संकल्प म्हणतात ती. भक्तान जे मनान धरलंय इन्फ्रास्ट्रक्चर आपोआप येता, आपोआप येता. दोन्ही सामर्थ्य एक होता, काळास नाटोपे सर्वथा. तेथे इतरांची कोण कथा. कीटक न्याय, कीटक न्याय म्हणा कले दोन्ही सामर्थ्य म्हणे एक सुरुवंटस आणि एक तागल गुरु भ्रमरस. तो सुरुवंट स्वतः कोशांतू निपला
आणि हो थंय हें करता कलें घूग जाल्यार भ्रमर कीटक न्याय म्हणटात की तूं मजवारी भ्रमर आस तूं कीटक ना तूं भ्रमर आस तूं कीटक ना अशें म्हणटची त्या कोशा भोवती तो गू 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 करता फिरता तावळी ताजें चिंतन मनन कोरून कल्पनेची त्या किटकाक पाक्क फुटता ती हो चमत्कार जागता आणि आपणाल कोश पिंदून तो भायर पडटा ताजी उलट एक सिल्काचे वर्मच तेवे कोश बांदता ती पण तांकां कशें कोणें भ्रमर मेळना कीटक न्यायान हें करता वयर हाडटलो तावळ तेंपा भायर येवं शकना ती आनी ते तितले तांगे तंतू जाल्ले की होन तांकां हुन उदकांत उकळती उदकांत घालून मारून उडयतात आयुष्य फुकट गेलें मग तशी जावं नये दोन्ही सामर्थ्य एक होता गुरु शिष्यांगेल एक सामर्थ्य झाले काळास नाटोपे सर्वता आम्ही म्हणतात ती ते हे कले आम्ही प्रार्थना करतात शांती पाठांतून की सर्वे भवंतु सुखिना सर्वे संतु निरामया तें जालें पण ताजे आम्ही दोगय मेळून सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे ओम शांती 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 म्हणटात ते कळले ताजो अर्थ कळलो गुरु शिष्य जेन्ना दोग जाणांक सामर्थ्य एक जाता तावळी ते सुरवंट सुद्दां भ्रमरच जाता आणि म्हणून निकाम भजन वरी विशेष ब्रह्मज्ञान ते संतांनी सांगेल ब्रह्मज्ञान ऐकून का ताजे चिंतन मनन करका निधिध्यास म्हळ्यार आचरण करका तयास तुळिता त्रिभुवन उणे वाटे ते ताजी तुलन केल्यार ही असली यक्कशीत फळ मागचे नाक्क दिसता आणि कल दिसता की हेची ज्ञान हे म्हाका एकच कर देवा काही न मागायाची बुद्धी अखंड मजला दे तितली कल ती एक म्हाका बुद्धी दिवू नाका कले मागची येथे बुद्धीचा प्रकाश आणिक न चढे विशेष प्रताप कीर्ती आणि यश निरंतर कायम तुमका प्रताप कीर्ती यश मेळतवता जाल्यार ताजी केन्ना गर्व जायना इत्याक तर गुरुंगल पक्का मुळांत अशी बशिल्ली आसता तांगेल प्रोटेक्शन आसता आमकां गर्व जायना अशी ती पळयतात चिक्के दिसता म्हळ्यार की कुटुंब करून काण उडयतात एक सामने चेडा लांगार एक मच्छर बसल्या बा आमी अशी मारतात पण हिच्या काण उडयतात एक मूय आयली ताबडतोब काडटा ती आनी अशी परशिता ती ताका बरें दिसता खरजूत वेळा दुखता वेळा करून वखद लायतात तशी गुरू करतात चिक्के आमकां अहंकार जागता म्हण की खल्लेपुणी कोण थुंटोवन काण उडयतात चिक्के दुखता इंजेक्शन दिलवरी जाल्यार काय ना कड्डेर बरें दिसता न्ही निरूपणाचा विचार आणि हरिकथेचा गजर तेथे होती तत्पर प्राणी मात्र थंय निरूपण खंय खंय चल थंय वचून बसता जेथे भ्रष्टाचार घडेना तो परमार्थही दडेना समाधान बिघडेना निश्चयाचे खंय भ्रष्टाचार जायना खंय पॉलिटिक्स असना पॉलिटिक्स एट एनी लेवल आय हेट पॉलिटिक्स जाल्यार ताचो सुद्धा विचार करचना त्या पॉलिटिक्सान सुद्दां आमी कशी वागू नये हा शिक्षण असता आणि ताजे खातीर ते पॉलिटिक्स चालू दवरलेले असतात समर्थांनी सुद्धा तो परमार्थही दडेना भ्रष्टाचार घडेना तो परमार्थही दडेना समाधान बिघडेना निश्चयाचे आमगे ध्येय केन्ना आमी ध्येयाला थंय चलना ती सारा सार विचार करणे न्याय अन्याय अखंड पाणे बुद्धी भगवंताचे देणे ते पालटेना बुद्धी सद्बुद्धी जाता ती केन्ना पालटना भक्त भगवंती अनन्य तावळ भक्तागल कल जाता तो खरोखर भक्त जाता ताका सगळी विभक्ती गळ पडतात हाव म्हणेल विभक्ती हाव एक विंगड हाव 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 कळट वीर वता म्हणना पळय ताजे जे लटांबर आयिल्लेच न्ही तें पुराय तिरोधान जाता हाव म्हाका जाय मगलें म्हाका मेळ की मगलें म्हाका मेळ्ळी जाल की कोप आयलो अशें सगळें जें आसता म्हजे खातीर सगळ्यांनी करका हो जो दुराग्रह हांव म्हणलेलेंच खरें हें वत्ता आनी फक्कन आमी जर तशें केल्लें ताबडतोब लोक पॉयंट आउट करतात हें तशें बरोबर न्ही तशें बरोबर म्हळ्यार आमकां खंयची आमगेल चूक कळचें लागता एलम फिरता पॉझिटिव्हिटीचें आनी आमगेल चूक वयर येता ती ही कितली कृपा देवागली परमेश्वराली तशी भक्त मागीर हे सगळें वचून मज्जांतू सगळे गुण आसा ती म्हूण दिसता ते दुर्गुण भायर पडटात आनी जे गुण सुद्दां आसा ते आमी दुसऱ्यांतल्यान शिकिल्ले आमी गुणी आसा तशें दिसच्या लागना पण गंगा वाहतेची आहे सर्वी हात धुवून घ्या रे मुखी राम नाम गारे मुखी राम नाम गारे सगळ्यांनी मेळ कराती म्हूण दिसता कळ्ळें तशी भक्त भगवंती अनन्य त्यासी बुद्धी देतो आपण
यदर्थी भगवत वचन सावधयिका हांग कल म्हळ्या श्रीकृष्णागला गीतेंतूच दिला ददामी बुद्धी योगंते येन माम उपयांती ते म्हळ्या कोण म्हाका शरण वचकी अनन्य जातकी ताका सद्बुद्धी हांव दिता केन्नाय ताणे विंगड वाटेन वचन अशी आपण पळयता अशी तांगेल म्हणणेस श्रीकृष्णाले गोपाळ कृष्ण महाराज की जय म्हणून सगुण भजन वरी विशेष ब्रह्मज्ञान प्रत्ययाचे समाधान दुर्लभ जगी ह्या जगांत दुर्लभ म्हळेले प्रत्ययात समाधान प्रत्यक्ष समाधान कल्ले जाल तरी मग समाधान ढळ नाही आज सध्या आमगेल परिस्थिती अशी थोड्या वेळात ढळता पण जास्ती नाही विरिवायव पण ढळ नाही याची अशी जावच्याक सुद्धा पण वी आर ऑन द राईट ट्रॅक मध्ये मध्ये माइलस्टोन्स येतात ती चिके जाता बर जाता कोण कोणी परत कोणी ते हें करता पॅट करता धैर्य दिता हें करता परत आमी चालू लागता ती आणि एकामेका सहाय्य करू अवघे धरू सुपंत म्हणून आमी वाटेरी मुखार वता ती ध्येयाचे झेंड धरून जशी स्वातंत्र्य झेंड हर घर तिरंगा तशी हर घर तिरंगा असता सगळे तिरंगा म्हळ्याकले इच्छा ज्ञान क्रियाशक्ती सगळी आणि तावळ निग्रह कर नासना ती आमगेली देवी असणे ती अनुग्रह करता आमचे परीक्षा संपले तर म्हाका तूच जाय देवी आणि कसले नाक म्हाका आणि तुगल हृदयांत स्थान दी खले म्हळ्यार म्हाका प्रत्यक्ष गोत्तस की तिगल बामूण थंय बसला तिगल हृदयांतू तिगल स्वरूप हे शिवस्वरूप आस तांतू म्हाका एक जावचेस देवी म्हाका तुगल भाईले नुसते रूप गुण दाखव नका म्हाका शिरकाव नाका तांतू म्हाका त्यांची जाय नाजाल्यार हांव गप्प बसचिना अशी म्हण जेन्ना झगडे मारनू प्रितीने रोडनू कोरनू येन केन प्रकारेण तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षित ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शनाक तशी आम्ही साधक म्हण वागया आणि हांगा आणि म्हळ्या इति श्री दासबोधे गुरु शिष्य संवादे सगुण भजन निरूपण नाम समास सप्तम श्रीराम हांग हो समासू कंप्लीट जालो 7 जालो परां 8 घेवया आमी प्रचिती म्हळ्यार कल्याण प्रचितीच निरूपणच गमतें आस तें पळोवया हांगा आमी राबया आणि समर्थांगेलें हें करया आमी की तांणी प्रार्थना केली कल्याण करी राम राया कल्याण करी जनहित विवरी जनहित विवरी जनहित विवरी कल्याण करी राम राया आता हे विवेचन पुष्प आम्ही कल कोण करतले आम्ही कोण यक्किश्चित जाल्यार आम्ही यक्किश्चित न्हय त्यावें सांगता की त्यामुळे देवीन आमकां हाताशी धरल्या आणि आम्ही जरूर पावतली हगूर पावतली वतली पण नक्की पावतली ही श्रद्धा ही निष्ठा दवरया म्हळ्यार सगळे आमगेले मागचे आमकां मदत करू आसा ती आणि ताज्यान आमी खंडीत पावता ती आमी त्या हाज्याने त्या देवीगल चरणाचेर आमी हें विवेचन पुष्प विवेचन कमल पुष्प अर्पण करया आणि सगळे श्रोत्यांनी आणि वक्त्यान मेळून आमी तें करया आणि हांगा राबया नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् ओम शांति 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 नमस्कार।